फाटल्या कांय वर्सांत भगवद्गीतेचो प्रचार वाढत आसा। भारतीय आणि विदेशी लोक व्हडा प्रमाणात गीतेचे पठण करता। आज सकाळी गीता पठणाचो सुवाळो दबाजान मनयलो। 27 शाळांतल्यान सुमार 3200 भुरग्यांनी भाग घेतिल्लो। ह्या वेळार 12 आणि 15व्या अध्यायाचे वाचन केले। सुवाळ्याक मुख्यमंत्री हजर। आणि या सामूहिक गीता पठणाच्या निमित्तात एक ऊर्जा जी क्रिएट जातली, त्या ऊर्जेच्या निमित्तात आम्ही म्हणटा की एक पॉझिटिव्ह एनर्जी हांगासर तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं ज्याची सातत्यात आमकां सगळ्यांक गरज आसा ती हांगासर क्रिएट जातली। राज्य भाषा संचालनालय संस्कृत भाषा ही सगळ्यांच्या पर्यंत पावची म्हणून सातत्यात गेली कितलीशीच वर्सां कंटिन्युअसली प्रयत्न करता। ज्या हायस्कुलात आमी म्हणटा की 10 भुरग्याच्या वयर जी भुरगीं संस्कृत शिकपाक सोदता त्या सगळ्या भुरग्यां खातीर आमी स्कुलात कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टीचर हो त्या स्कुलात दिता, जेणे करून जी भुरगीं शिकोंक सोदता ती संस्कृत भाशे पासून वंचित उरची न्ही। स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार आणि सिद्धार्थ कांबळी।